ऑफ द मीटिंग सगळ्या विलेजरांचे सायन घेवपाचे आयज सगळे आमचे हांगासर गांवांतले रायबंदचे सगळे लोक हांगासर जमलेले आसा कारण आमकां एक इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा की हांगासर खणप रस्त्याचे चालू जातले आनी सेवेज ट्रिटमेंट सेवेज आमचे हें घालपाचें आसा पळय लायनी तेज्या खातीर सगळे आतां हें खणप चालू आसा अशें आमकां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा आनी विठोबाचें देवूळ आसा थंयच्यान स्टार्ट जावन हे क्रायम ब्रांच पर्यंत खणप सुरू जातलें अशें आमकां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा आनी आमकां डेट दिला की 30 ऑक्टोबर पर्यंत हें काम चालू उरतलें सो आमची आतां सगळ्या गांवांतल्या लोकांची एक मागणी आसली की आमकां एक मिटींग घेवची स्मार्ट सिटीच्या ऑफिशियल्सांनी आनी तितूंतल्यान आमकां सांगचें की एग्जॅक्ट हो प्रोजेक्ट कितें आसा तो कित्याक गांवांतल्या खंयच्याच लोकांक अजून पर्यंत कोणें कन्वे करूंक ना की एग्जॅक्ट प्रोजेक्ट कितें आसा तेजी डेडलायन कितें आसतली फेज वायज जातलो जाल्यार तो कसो जातलो सो लोकांच्याय मनान भंय आसा की जे पणजे बीन जाला तशेंच हांगासर समज सारकें जावंक ना जाल्यार मागीर तो सगळोच प्रॉब्लेम जातलो फाल्यां मागीर एमर्जन्सी ज्यो आमच्यो सर्विसीस आसा समज फाल्यां कितें जालें हांगासर जाल्यार एमर्जन्सी सिच्युएशनान मागीर गाडयो कश्यो हांगासल्यान भायर काडच्यो पणजे बीन वयपाक जाल्यार कशें वयचें सो हो एक गांवांतल्या लोकांच्या मनान एक भंय आसा आनी तेज्या खातीर आमची मागणी आसा की एक मिटींग घेवची आनी ती मिटिंगेची डेट कितें आसा ती एक फुडल्या आयतारा सुद्दां दवरल्यार एक लोकांक कन्विनियंट जातलें आनी त्या मिटिंगेन सगळ्यांनी सांगचें की तेंच्यांनी सांगचें की एग्जॅक्ट प्रोजेक्ट कितें आसा तो जशें आमच्या कलिगान सांगलें तुमकां की न्यूजार आयकल्या सगळ्यांनी की अमक्या दिसा हांगासर काम चालू जातलें आमी आयकल्या त्या अनुसार सुवेज पायपलायन कितें घालपाची आसा रस्ते बंद जातले सुवेज पायपलायन म्हणटकूच हांगासर रस्ते फोडप जातले आतां रस्ते फोडप जातले बरें आसा गांवच्या लोकांक कोणाकूच खबर ना हो प्रोजेक्ट एक्झॅक्टली कसो कितें जातले ते तुमी स्टेप बाय स्टेप कितें करतले ते आतां आमच्या सगळ्यांच्या गांवकारांचें वरी कितें आसा की बाबा रस्ते फोडटा बरें आसा वी आर नॉट अगेन्स्ट एनी डेवलपमेंट आमकां खबर आसूं जाय की बाबा तुमी काम करतले कशें करतले खंयच्या पद्दतीन करतले आमी सगळ्याक पळयलां पणजे पळयलां तालिगांव पळयलां रस्ते फोडून काबार केल्ले आसा लोकांक त्रास जाता आसा डेडलायन दिल्ली आसा आतां गोवोरमेंटाचे सदांच अशें की डेडलायन दिता पण डेडलायनीचें काम काबार जायना केन्ना वी गांवच्या लोकांक सगळ्यांक कळोन जाय की बाबा तुमी कशें काम करतले वी डिमांड स्मार्ट सिटीचो कोण आसा तो कोण आमकां अग्रीड लागता तेंचे कडेन मागता इतलेंच की गांवच्या लोकांक सांगचें की बाबा मिटींग घेवन आमी असो प्रोजेक्ट करता अशेंच आमचें काम आसतलें अशें काम जातलें ह्या पद्दतीन काम जातलें हीच आमची डिमांड आसा कित्याक फाल्यां तुमी फोडून गेले आमी हांगा त्रास करपाक आमकां नाका तुमी फोडले गेले आमकां आतां कितें आसा रिसंटली आतां भुरग्यांची एग्जामी चालू जावपाची आसा सो आतां कशें जातलें आतां लास्ट टायम न्यूजाचेर येयलें की बाबा 7 तारखेसून ऑक्टोबर सुद्दां 30 तारीख सुद्दां बंद जातलो आतां बंद जातलो म्हणटकूच आतां सॅटर्डे कितें जाली 2-3 बशी कदंबा येवं ना ज्यो स्कुलाक वयपाच्यो त्यो आतां भुरगीं हांगासर उरलीं आमकां आमच्यो गाडयो घेवन आमकां पावच्यो पडल्यो आतां नॅक्स्ट टायम आतां तुमी काम चालू करतले आतां भुरग्यांची एग्जामी चालू जातल्यो सो वी नीड समथींग प्लॅन आसूंक जाय की बाबा कन्विनियंट जावपाक सगळ्या लोकांक की बाबा अशें अशें आसतलें म्हणून सो वी डिमांडेड की आमकां येवन कोणी सांगचें की बाबा आमचो असो असो प्लॅन आसा असो असो करतले म्हणून जो पर्यंत तुमी कांय सांगिना तो पर्यंत आमी काम चालू करपाक दिवचें ना हांगासर आमी रस्ते फोडपाक दिवचे ना वी रिक्वेस्ट द ऑथॉरिटी टू कम हियर एंड मेक अ डिसायड करा तुमी अमको डेट या हियर आमकां कोणाकूय इन्फॉर्म केल्या पुरो वील कम वी डिमांड संडे जाता जाल्यार चडशें बरें जातलें तुमचो कन्विनियंट कसो सांग आमी येता तुमी सांगा आमकां तुमचो कितें प्लॅन आसा तो देन यू एक्झिक्यूट त्या पयलीं तुमी एक्झिक्यूट करनाक आमी काम करपाक दिवचें ना तुमकां फाटलें वाट जेन्ना आशिल्लें पळय चवथी पयलीं काम स्टार्ट जावपाक आशिल्लें हरशीं तें चवथी पयलीं चवथी पयलीं म्हणटा तुमी आतां म्हाका सांग तुमी चवथी पयलीं काम चालू आमचें आतां चवथ म्हाका सांग काम चालू केलेलें आमी चवथ कशी सेलिब्रेट करपाची रस्ते घरा दारा फुडल्यान रस्ते फुडल्यान आमी कशें वयतले ट्रॅवल करतले गणपती कशें भायर करतले आतां म्हणटा तुमी आतां बरें तुमी करूं ना फायन वी एग्री ओके मानले तुमचे आतां फुडलें आतां तुमी कितें करता आतां कळोन जाय आमकां खबर आसता कित्याक कोणाक विचारलें आतां कॉर्पोरेट आसता सांगलें कॉर्पोरेट हांगासर म्हणालें ऑफिशियल स्मार्ट सिटी जावं कॉर्पोरेशन कितें आसा तेची आमकां मिटींग जाय आनी हांगा प्रॉपर बोर्ड मारपाक जाय कोण ऑफिशियल्स ते कोऑर्डिनेटींग करतले पळय ते जेंची भुरगीं स्कुलान शिकता तेंचें एक सजेशन अशें आसा की 25 ऑक्टोबराच्यान हॉलिडे स्टार्ट जाता वीच कंटिन्यूज टील 20th ऑफ नोव्हेंबर 20th ऑफ नोव्हेंबराक जी स्कूल स्टार्ट जातली
23 ते 24 तारखेर दसरो 23 तारखेर सुद्दां सांजचे जर तर एक्सकवेशन जे कितें आहा ते एक्टिविटी स्टार्ट जर तर केल्ली देन दे कुड हॅव टेकन इट टील 18th or 19th of the November. ह्या स्ट्रेसान जर तर काम जर तर केल्लें जाल्यार व्हडलोसो इफेक्ट विलेजर्सांक जावचो नासलो, स्पेशली भुरग्यांक, स्कुलाच्या भुरग्यांक. हें एक तेंच्यांनी सजेशन एक्सेप्ट केल्यार मातशें चड बरें जातलें. सो तेंच्यांनी नोटीस काडची पयलीं समज तुमच्यान सजेशन केलेलें एक सिस्टमॅटीक जातलें अशें दिसता तुमकां? जेन्ना हांगा मिटींग आसा तेन्ना ते ऑफिशियल्स प्रेझेंट आसपाक जाय, नॉट देयर रिप्रेझेंटेटिव्ह. तुजे हांव धाडटा म्हजो मनीस तशें नाका. तुमकां स्मार्ट सिटीचे ऑफिशियल्स जाय. ते येवपाक जाय, ताच्या जाग्यार दुसरो येवपाचो ना. आय रिप्रेझेंट हेम म्हणून तशें नाका. ओके, थँक्यू.